TCP कायद्यातल्यो दुरुस्ती स्थगीत केल्ल्याचे जरी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाणें म्हटले तरी लेगीत आजून त्या विशीं अधिकृत अधिसुचोवणी नगर नियोजन खात्यान काडिल्ली ना। हे खातीर ह्योच दुरुस्ती परत एकदा वेगळ्या स्वरुपात कायद्यांतल्यान हाडपाचो सरकाराचो हेत आसा असो आरोप ह्या दुरुस्त्यांक विरोध करपी सामाजीक संघटनांनी केला। तशेंच सरकारान फकत उद्देजकांच्या आनी भांडवलदारांच्या फायद्या खातीर रिजनल प्लॅन तयार करिनासतना लोकांच्या गरजो लक्षात घेवन तो तयार करची अशी मागणी ह्या संघटनांनी केल्या। प्लॅनिंग तुमचे आमी ज्या हातूंत इनवॉल्व आसा तांकां सांगूंक सोदता गोवा तुमच्या बापायलें फांत न्हय। नवीन TCP अमेंडमेंट बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी शेकड्यांनी लोक आणि सामाजिक संघटनांनी एकठांय येवन केल्या उपरांत नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्यो दुरुस्ती स्थगीत केल्ल्याचे जाहीर केले खरे, मात ह्यो दुरुस्ती रद्द करतले अशा पद्धतीचे कसलेच विधान राणे हांणी केल्ले ना। इतलेच न्ही जाल्यार ह्यो दुरुस्ती स्थगीत केल्ल्याची कसलीच अधिसुचोवणी लेगीत आजून मेरेन TCP खात्यान काडूंक ना। की सगळे जे अमेंडमेंट हांवें हाडलेले सगळे जे अमेंडमेंट हांव स्क्रॅप करता विथ इमिजिएट इफेक्ट। आमचे जे एक्सपर्ट कमिटी आहा त्योच अमेंडमेंट परत घेतले, ते स्टेक होल्डर कडेन चर्चा करतले, तेजे नंतर बोर्डाक हाडटले, तेजे नंतर आमी बोर्ड परत एकदा तेजेर चर्चा करून मागीर तो प्रोसेस फुडें वयतलो। ते हांव सद्या तुमकां सांगूंक सोदता की ह्योच अमेंडमेंट्स आमी परत एकदा आमी घेतले आनी परत एकदा आमी बोर्डान आमी चर्चा करतले आफ्टर द एक्सपर्ट्स टॉक टू द स्टेक होल्डर्स। नगर नियोजन मंत्री स्पष्टपणान म्हणटा की ह्यो दुरुस्ती अभ्यासा खातीर तज्ञ समितीकडे धाडटले आणि ह्या समितीच्या सुचोवणे प्रमाणूच तातूंत बदल करतले। राणे हांच्या ह्याच विधानाक गोयच्या सगळ्या सामाजिक संघटनांनी हरकत घेतल्या। आमची मागणी ह्यो दुरुस्ती रद्दच जावंक जाय अशी आसतना त्यो तज्ञ समिती सामकार हाडपाची गरजूच कितें असो प्रश्न ह्या संघटनांनी केला। खरें म्हणल्यार ह्यो एक्सपर्ट कमिटीज आमचे लोकांचे विरुद्ध सदां वतात आनी व्हडले पयशेकारांचीच कामां करतात। सो आमचो एकूच डिमांड आसा की हे जे मुखार वचपाचे आसा रिजनल प्लॅन सारको करपाचो, कायदे करपाचे, हे लोकां थ्रू जावपा जाय। ग्रामसभा दर पंचायतीची ग्रामसभाचे मुखार हे प्रस्ताव आसूंक जाय आनी ग्रामसभा थारायतली तेंच जावपाक जाय, ना जाल्यार आमचें गोंय काबार जातलें। हाका लागून आमी हे एक्सपर्ट कमिटीजाक 100% रिजेक्ट करतात, आमी हांकां एक्सेप्ट करनात आनी आमी सरकारा कडेन आनी विश्वजीत राणे कडेन मागतात की ताबडतोब कितें तुमचे प्रपोजल आसा ते आमचे पंचायती ग्रामसभा मुखार दवरा। ह्या दुरुस्तीक स्थगिती दिवपा बरोबरूच 16B प्रमाण रुपांतर केल्ल्या जमनीक दिल्ली मंजुरी लेगीत रद्द करतले अशें विश्वजीत राणे हांणी म्हणलां खरें, मात तरी लेगीत 16B पुरायपणान रद्द करचे हे खातीर ह्या संघटनांनी दाखल केल्ली याचिका न्यायालयात अजूनय अडकून उरल्या। ते खातीर आतां तरी सरकारान नवो रिजनल डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करतना फकत भांडवलदारांचोच फायदो ना चिंतता जनतेचे हित लक्षात घेवन तो तयार करचो अशी मागणी जावंक लागल्या। I believe that the 16B has been challenged in the High Court. Yeah, we are hoping that there's some resolution of that 16B and there's some kind of a sensible conclusion to how the state can make alterations. You know, it cannot be so ad hoc as the thing asks for this thing for applications. They get 6,000 applications. There have been more applications in this through this 16B process than the number of changes which were made in the 2011 RPG. You know, so it's a huge amount of change that is being demanded. The change is coming from the landowners, it's not coming from the public. I mean, that's where the public should be asking for the changes. I mean, the village should get together and say that we need a space for a school. This is a place that we have identified is close to a playground, but unfortunately it's not within the settlement fence. Please give us this thing, an opportunity to do that. Besides that, in the 16B itself, whatever changes are to be asked are for in the interest of the public. None of those the things seem to be in the interest of public. They seem to be in the interest of individual. भायल्या राज्यांतल्यान गोंयांत स्थायीक जावपाचो आंकडो दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान फुडल्या कांय वर्सांनी गोंयची लोकसंख्या 25 लाखाचेर पावतली। ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेवन गोंयच्या उदरगतीचो आराखडो तयार जावंक ना जाल्यार फुडारात रोजगार आणि जमनीच्या हक्कां खातीर
गोंयांत खर संघर्षाची परिस्थिती उप्रासपाची शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.